नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. 30 नोव्हेंबराक जावपी तेलंगणा विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक गती आयल्या. कांय दीस उरिल्ल्यान राजकीय पक्षाचे फुडारी मतां मागपा खातीर सगळे तरेचे यत्न करतात. भाजपाचे म्हालगडे फुडारी अमित शाह, अनुराग सिंग ठाकूर, JP नड्डा आज तेलंगणात भौसाक संबोधित करतले. काँग्रेसीचे फुडारी प्रियांका गांधी आणि काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हेवूय आज तेलंगणात संबोधन करतले. इतले मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज मेहबूबनगर आणि करीमनगर हांगा भौशीक सभेत उलोवप करतना राज्यांत भ्रष्टाचार करपी सगळ्यांच्या आड कडक कारवाय करतले तशेंच जनतेचो विश्वासघात करपी फुडाऱ्यांक बंदखणीत उडोवपाचें उतर दिलें. तेलंगाना के युवाओं से विश्वासघात करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा. BRS के भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का हमारा संकल्प है. BRS की कार के 4 पहिए और एक स्टीयरिंग कांग्रेस के पंजे से बिल्कुल अलग नहीं है. ये दोनों ही दल धर्म के आधार पर अपीजमेंट करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं. इन दोनों ही पार्टियों ने करप्शन को बढ़ाया. इन दोनों ही पार्टियों ने परिवारवाद को बढ़ाया. इन दोनों ही पार्टियों के तुष्टीकरण को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया. ये दोनों पार्टियां जहां रही वहां कानून व्यवस्था चौपट हो गई. वेंचणूक आयोगान तेलंगणा सरकाराक रायथू बंधू येवजणे अंतर्गत आर्थीक मदत वितरीत करपाक दिल्ली मान्यताय रद्द केल्या. वेंचणूक आयोगान तेलंगणा सरकाराच्या एका मंत्र्यान भौसाक संबोधित करतना ह्या रायथू बंधू येवजणे संबंधात एक घोषणा केल्ली. ही घोषणा आचारसंहितेचो भंग करपी आशिल्ली. देखून वेंचणूक आयोगान हे पावल उखल्लां. तेलंगणातल्या सगळ्या वाठारांनी आदर्श आचारसंहिता ह्या येवजणे अंतर्गत आर्थीक मजत वितरीत करपाक येवची ना अशें वेंचणूक आयोगान म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज तिरुपती हांगा वचून वेंकटेश्वराचें दर्शन घेतलें आनी पुजा अर्चना केली. ह्या वेळार तांणी समस्त भारतीयांक बरें आरोग्य आनी समृद्धी मेळची अशी मागणी देवा कडेन केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही तिरुपतीक 4थी भेट आसा. हाचे पयलीं तांणी ऑक्टोबर 2015, जानेवारी 2016 आनी जून 2019 वर्सा तिरुपतीक भेट दिल्ली. जम्मू विद्यापीठाक संलग्न आशिल्ल्या महाविद्यालयांतल्या 780 विद्यार्थ्यांनी गोंयांक भेट दिली. विचारांचे दिवप घेवप, प्रादेशीक रूढी, परंपरा, भाषा अश्यो भूगोलीक म्हायती विद्यार्थ्यांक जावची हाचे खातीर शैक्षणिक अभ्यासक्रम दौऱ्याचें आयोजन केलां. आपल्या दौऱ्यांत तांणी दिल्ली, साबरमती, अहमदाबाद, मुंबय, बेंगळुरू आनी वर्धा हांगासर भेटी दिल्यो. गोंयचे भेटेन विद्यार्थिनींनी वास्कोंतल्या भारतीय नौदळाच्या INS हंसा तशेंच गोंय शिपयार्डाक भेट दिली. ह्या वेळार खबराकारां कडेन उलयतना जम्मू विद्यापीठाचे व्हायस चान्सलर उमेश राय हांणी ह्या शैक्षणिक अभ्यासक्रम दौऱ्या विशीं चड म्हायती दितना सांगलें की विद्यार्थ्यांक वेगवेगळ्या राज्यांतल्या रूढींची, परंपरांची म्हायती करून दिवपा खातीर हो उपक्रम आयोजीत केला. जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, मुझे लगता है उस अपने प्रधानमंत्री जी के उस विजन का और अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के विजन को कि इसको ट्रांसलेट ज़मीन पर कैसे करते हैं, इसको लेकर के हमारे जितने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं दे हैव जॉइंड देयर हैंड्स टुगेदर टू ट्रांसलेट द एजुकेशन एंड टू रीडिफाइन द एजुकेशन, टू डिजॉल्व द बाउंड्रीज ऑफ द सब्जेक्ट्स. एंड मुझे लगता है कि गांधी जी ने कहा था कि एक लड़की अगर शिक्षित होती है तो 2-2 परिवार शिक्षित होते हैं, और वही हम अपनाए हैं. इसलिए इसमें केवल हमने लड़कियों का चयन किया है. यह चयन प्रोजेक्ट में है. एक प्रोजेक्ट में 6 से 8 लड़कियां हैं. इस तरह से 102 प्रोजेक्ट्स हैं. मोर देन 100 मेंटोर्स हैं, सपोर्टिंग स्टाफ हैं. कुल 800 लोग और पूरी की पूरी ट्रेन है जो कहला रही है कॉलेज ऑन व्हील्स. तो सोसाइटल चैलेंजेस क्या हैं, नेशनल चैलेंजेस क्या हैं,
हमारे कल्चर को, एग्रीकल्चर को, ट्रेड को, कॉमर्स को, सब पर हमारे बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कल वो बंगलोर जा रहे हैं, तो एस्ट्रोनॉमी से लेकर के, और एक प्रोजेक्ट है इस भारत बियॉन्ड अर्थ, स्पेस टूरिज्म को लेकर के। तो इस तरह से हमारे बच्चे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको भी समझ रहे हैं, जो नेशनल चॅलेंजेस हैं उनको भी समझ रहे हैं। पुणेच्या रामकृष्ण मठाचे अध्यक्ष स्वामी श्रीकांत टंडा हांणी दिवचल हांगा स्वामी विवेकानंदाच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण केले। ह्या वेळार रामकृष्ण मठाचे सचिव स्वामी महेशक मनंदा हांणी दिवचल बचाव अभियानाचे समन्वयक नरेश सावळ हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना स्वामी श्रीकांत टंडा हांणी सांगले की आयचे तरणाटे पिळगेक आमच्या धर्माचे महत्व पटोवन दिवंक जाय। आयचे पिळगेक सनातन धर्म कितें तो सारको खबर ना आणि स्वामी विवेकानंदांची शिकवण तांकां योग्य तो मार्ग दाखयतली। स्वामीजींनी शिक्षणाची व्याख्या दिली की जे शिक्षण आम्हाला चारित्र्य घडवण्यामध्ये मदत करेल, आमच्या मनाची शक्ती वाढवेल, आमच्या हृदयाचा विस्तार होईल आणि आम्ही आमच्या पायावर उभं राहायला शिकू, तेच खरं शिक्षण आहे। पण आज आपण डिग्र्या घेतो, आपण पंडित होतो, सगळी काही माहिती गोळा करतो आणि माहिती गोळा करण्यासाठी आपल्याकडे बरीच काही साधनं आहेत, यूट्यूब आहे, कॉम्प्युटर आहे, इंटरनेट आहे। पण ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला फक्त माहिती देऊ शकतात। माहिती घेणं किंवा माहिती डोक्यात कोबणं म्हणजे काही खरं शिक्षण नव्हे। तेव्हा आपलं जीवन बदललं पाहिजे। आज आपण बघतो की नवीन पिढी धर्माकडे का आकृष्ट होत नाही, कारण त्यांना धर्म चांगल्या प्रकारे समजून आपण सांगत नाही। मंदिरात गेलं पाहिजे, हे केलं पाहिजे, ते केलं पाहिजे, ह्या गोष्टीमुळे त्यांच्यावर काही विशेष प्रभाव पडणार नाही। विठ्ठलापूर साखळेच्या श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिराच्या परिसरात जावपी राज्यस्तरीय त्रिपुरारी पुर्वेचो उत्सव नौकानायक सुवाळो आयतारा रातचो जालो। कला आणि संस्कृती खाते, पर्यटन उदरगत महामंडळ, दीपावली उत्सव समिती विठ्ठलापूर साखळी आणि श्री विठ्ठल रखुमाई देवस्थान समिती हांच्या जोड पालवान ही कार्यावळ आयोजित केली। राती श्री कृष्णाची मिरवणूक जाले उपरांत वाळवंटी न्हंयेच्या पात्रांत सवाशिणींनी दीपदान केले। ह्या नौकानयन सर्तींत 25 नौकांनी वांटो घेतिल्लो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या उत्सवा निमतान भाविकांक शुभेच्छा दिल्यो। विठ्ठलाच्या मंदिराच्या आवारात खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही मनयता। दर वर्सा नौकानयन स्पर्धा, परत दीपदान, सर्गे अशो वेगवेगळ्यो स्पर्धा हांगासर जाता। हांव सगळ्या समेस्त गोंयांतल्यान सगळे जे लोक आयल्या त्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता, जे नौका तयार करता असे जे आमचे सगळे भुरगे 25 नौका भितर हांगासर हाडल्यो, तांचे खूप खूप अभिनंदन। आणि अशी दर वर्सा त्रिपुरारी पौर्णिमा जे स्टेट फेस्टिवल गोंय सरकारच्या इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, टुरिजम डिपार्टमेंट आनी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट हाच्या वतीन अजुनूय बी फुडें खूप मोठ्या प्रमाणात जावचें हाच्या खातीर शुभेच्छा। उत्तराखंडाच्या उत्तरकाशी हांगा सिलक्यारा बोगद्यांत फाटले 16 दीस अडकून पडिल्ल्या 41 कामगारांक सुरक्षीत भायर काडपाचें काम झुजा पावंड्यार सुरू आसा। ऑपरेशन जिंदगी मोहिमे अंतर्गत ऑगर मशीन वापरून खणकाम सुरू आशिल्लें, पूण ह्या मशिनात तांत्रीक आडमेळी आयिल्ल्यान आतां मॅन्युअल ड्रिलिंगाचो वापर करून मुखार वाट करतले। रेट मायनरांचो पंगड 800 मिलीमीटर पायपलायनांतल्यान भितर वचून मलबो खणून पायप 10 मीटर फुडें व्हरपा खातीर मार्ग तयार करतले। ते भायर 40 मिटरा परस चड व्हड वर्टिकल ड्रिलिंग करपाकूय यंत्रणेक यश आयलां। केंद्रीय मंत्री वी.के. सिंग, प्रधानमंत्र्याचे मुखेल सचिव पी.के. मिश्रा, केंद्रीय घर सचिव अजय भल्ला तशेंच उत्तराखंडाचे मुखेल सचिव सुखवीर सिंग सांधू हांणी बोगद्यान वचून बचाव कामाची पळोवणी केली। बचाव कामात आस्पावीत मायक्रो टनलिंग तज्ञ क्रिस कपूर हांणी ते विशीं सविस्तर माहिती खबराकारांक दिली। Pipe that's at the front's got to be cut out. It'll be about 2 hours. Then we start to do the hand tunnelling. It's not completely 57 metres. We've got 9 metres of hand tunnelling to do. And it really depends on how the ground behaves. But it could be quickly, it could be a bit longer. If we hit some lattice girder, then we've got to cut out the lattice girder. But we're confident we can get through now. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मजगती काल जाल्ल्या तिरुवनंतपुरम हांगा 220 षटकांच्या क्रिकेट खेळांत भारतान ऑस्ट्रेलियाचेर 44 धांवड्यांनी जैत जोडलें। भारतान सुरवेक फलंदाजी करून 4 गडे वगडावन 235 धांवड्यो केल्यो।
पूण ऑस्ट्रेलियाचो पंगड ही मोख साध्य करूंक शकलो ना. तांचो पंगड फक्त 9 गडे वगडावन 191 धांवड्यो काडूंक पावलो. ह्या जैतान भारताक 5 सामन्याच्या माळेंत 2-0 अशी आघाडी घेतल्या. ह्या माळेंतलो तिसरो खेळ फाल्यां गुवाहाटी हांगा जातलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.